प्रेसिडेन्शियल कॅन्डिडेट जे आशिल्ले तांचे वोटींग आशिल्लें आनी हें वोटींग बरे तरेन जालें. म्हगो पक्षाच्या तिनूय आमदारांनी आज वोटींग केल्लें आसा आनी तिगाय जाणांनी बाब रामनाथ कोविंद हे जे NDAचे प्रेसिडेन्शियल कॅन्डिडेट आसा तांकां वोटींग केल्लें आसा, कारण आमी NDA बरोबर आसा. आनी म्हाका दिसता एक सकयल्लो मनीस उच्च शिक्षीत जावन आज राष्ट्रपती पदाच्या पदार वता आनी हें खरें धोरण भारतीय जनता पक्षान म्हणजे NDAन केल्लें आसा. त्या खातीर तांचे हांव कॉंग्रेस. As per my high command instruct me, I vote. So तुमका ऑलरेडी डिसिजन येयलेलें हाय कमांड. हय NDA सपोर्ट के लिए सेक्रेट वोट But it's a great feeling that I had the opportunity to vote for the president of the country, and I'm very sure that the right men will hold the great position. इलेक्शन कितलें इम्पॉर्टंट आसा तुमच्या? खूप महत्त्वाचें आसा. आमी देशाचो पयलो मनीस निवडून हाडटा म्हणटकच हो देश ज्या पद्दतीन चलूंक जाय, हो देश ज्या मनशाच्या हातीन सुरक्षीत उरूंक जाय, अशा मनशाक आमी मतदान केलें. NDA सपोर्ट करता. हय, आमी NDAक सपोर्ट करता. प्रेसिडेंट इलेक्शन व्हेरी इम्पॉर्टंट इलेक्शन्स. जशे US प्रेसिडेंट्स आमी पळयतात, व्हेरी यंग एनर्जेटीक अशे प्रेसिडेंटाची आमकां गरज आसा. पयलीं आतां आनीक दोनूय कॅन्डिडेट म्हाज्या हितून बरे आसा आनीक म्हाका दिसता आय एम व्हेरी लकी टू बी वोटींग फॉर दीस इलेक्शन. एज अ कोalition पार्टनर वी आर सपोर्टींग द NDA कॅन्डिडेट मिस्टर कोविंद. आनीक एक बरो उमेदवार आसा आनीक म्हाका खात्री आसा की आमचे एक NDAचो जी इमेज आसा ती बरी तरेन इंटरनॅशनल प्लॅटफॉर्माचेर पोर्ट्रे करता म्हणून.